मोगचनो देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता। ही रात स्वादीक रात, प्रशांत रात 2025 वर्सां आदीं मनशा कुळाचो तारोक जावन वा सोडवणदार जावन जल्माल्या ते जेजूच्या जल्माचे फेस्त हो संभ्रम आचरण करूंक ह्या देवा मंदिरांत आमी सांगता मेळ्ळ्या। ह्या संभ्रमाक तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा। हे वरस आमकां जुबलेवाचे वरस। जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन मनशा रूप घेवन येवन 2025 वर्सां संपली आनी त्या देखून हें सगळें वरस जुबलेवाचें वरस जावन आमी आचरण केलें। आमी संभ्रम चलयलो, बरवशाचे यात्रेकांत म्हणलो विशय आमी नियाळ केल्लो। जेजूस आमचो बरवसो, जेजुवेने आमकां जिवीत ना मोगाचें न्हू। त्या देखून जेजूच्या जल्मा वेळार सरकार आंज्या बडव्यांनी गायिलें, देवदूत नाचले, गोवळी संतोश पावले, सगळी पृथ्वी एका लेखान आनंदान भरली की त्या मनशा कुळाचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक जल्माल्लो। ती रात, ती स्वादीक प्रशांत रात। तर मोगाचेनो आज आमी वो थोडो वेळ तेच देवदूतां सांगता, आंज बडव्यां सांगता, त्या गोवळ्या सांगता, सगळ्या सृश्टे सांगता आमी मेळया मनीस जावन जल्माल्या आमच्या सोडवणदाराक आमी गितां गायनांनी प्रत्येक जण ह्या कॅरल्सां मारीपात, ह्या नातालांच्या गितां मारीपात आमी संभ्रम चलया मोगाचेनो, उल्हास आमी बगया, संतोश आमी पावया आनी मनशा कुळाचो सोडवणदार जावन जल्माल्या त्या जेजूक आमी अर्सिया मोगाचेनो। हे पयलें गीत आतां आमी गावंक वेता। देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो स्वरुपाचो जावन भुमी वायुकोटान दवरलें। देवा सांगता जिविताचें भाग मनशाक लाभलें, पूण देवाक अविधेय जाल्ल्यावरूय सुरवेल्या पातकाद्वारी मनशाक मरणाच्या गुलामपणांत काळोखाच्या बिडारांत सांपडलें। पूण देवाचे सोडवणेचें योजन मनशा कुळा खातीर तयार जालें। त्या प्रकार बरवसो सांडलेल्या बरवशाचें किरान जावन बेतलेमा शारांत मुरयेद्वारी संवसाराच्या तारोकाचो जल्म जालो। हो मिस्तेर नियाळ करून हें गीत आतां आमी गायता। बरवशाचें एक किरान मळबा वयल्या तारा मदें शिमटीन एकत्र जावन उदेंवन आयलां संदेश दिवच्या मनशा कुळाक। तर ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया आनी ह्या बरवशान भरलेले व्यक्ती जावन आमी फुडें सरोंक करपा त्याच सोडवणदारा कडेन आमी मागया। तारा
मिका प्रवादी अध्याय 5 वाक्य 1 म्हणता, तू बेतलेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तू भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राडवो चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. जेजू बाळकाच्या जल्माद्वारी बेतलेम शहर नांवार्दीक जालें, कित्याक मनशाकुळाचो सोडवणदार बेतलेमातावन आमकां लाभलो. तर मोद्याण्याचे राती बेतलेम शारांत जल्माल्ल्या जेजू बाळकाक नामांकन मोद्याण्याचे वरा मोळबार सुंदर तारा संसार सगळो नाचता कुशाल्यान संगीताची लारां वालतात घरान घरां स्वागत करून जेजूक संवसाराक म्हळ्यार ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आतां आमी गावया. सुंदर तारा संसार सगळो नाचता कुशाला, संगीताची लारा वाळतात घरां घरां स्वागत करून जेजू संवसारा. जेजूच्या जल्मावेळी एकस्ताने देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबारांचो ओडयेक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवाल्यांत त्या मनशांक संवसारी. बेतलेम शाराच्या गोरवाच्या खावणेर मुनीस जाल्ल्या यस देवाक
तेस देवदूता सांगता आमी मेळोन महिमा दिवन इंग्लिशान विणलेलें हें गीत लॉंग टायम एगो इन बेथलेहेम. सो द होली बायबल से मेरीज बॉय चाइल्ड जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न ऑन क्रिसमस डे. हें गीत गावया, बाळोक जेसूक आमी नमान करया. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. But now hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. स्वादिक त्या राती त्या प्रशांत वातावरणांत मुरये पासलेंत मनशाकुळाचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त न्हिदल्लो. मुरये मायच्या पासलेंत तिच्या वेंगेंत आसच्या त्या बाळकाक जोयो जोयो जेजू बाळा मुरये पासलेंत ह्या वेळा म्हणून देवदूतांनी वळखताना त्या देवदूतांनी गायलें. तर आज आमी तेस देवदूता सांगता मेळया. मनशाकुळाक देवाचो मोग उगडापो केल्ल्या त्या देवाच्या पुताक मनशाकुळाच्या सोडवणदाराक नामांकन हें गीत जोयो जोयो जेजू बाळा मुरये पासलें तूं ह्या वेळा जोयो जोयो इम्मानुएला देव तुजे थंय मनीस जाला. आमी गावया. Sayo, sayo, Jesu bala, mori pasli tu ya vela.
जेजूचो जल्म सगळ्या मनशा कुळाक संतोषाचें घडीत आमकां संतोष जाताना उडतां नाचतां उडकांना घालतां. जेजूच्या जल्मा वेळी कश्टांत दुखांत पिडेशिडेन आसलेल्यांक एक नवो बरवसो लाभलो. साबार आनी संतोषान उडकांना घाली नाचलीं. तर आमी हें गीत गायतना आमच्या काळजा मनाक संतोषान नाचोंक चडया आनी ह्या हिंदी गितांत आटापलेलें वर्तेपण बघून सोमयाच्या ह्या जल्मा वेळार आमी संतोष पावया. नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है. चरनी में आया यीशु मसीहा दोनों ने गाया है. बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है. चरनी में आया यीशु मसीहा दोनों ने गाया है. प्रभु सबका आया. यीशु सबका आया. यीशु सबका आया. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. राजा सब घबराई गए यीशु के आने से. द्वार द्वार खुलवाया यीशु को आया पता ना रे. राजा सब घबराई गए यीशु के आने से. द्वार द्वार खुलवाया यीशु को आया पता ना रे. यीशु राजा हुआ. यीशु राजा हुआ. यीशु राजा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ. क्रिसमस वा नातालां फेस्त संतोषाचें फेस्त कित्याक मनशा कुळाचो सोडवणदार जल्मालो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसलो तो काळोख दूख पाताक पयस केल्लें तेन्ना आमकां संतोष आनी हो संतोष आमी एकामेका लागीं केक वांटून कुसवार एकामेका दिवन पासारता. तशींच आमी एकामेका विश करतना हॅपी क्रिसमस मेरी क्रिसमस आमी म्हणटा. तर ह्याच उतरांनी विणलेलें हें गीत गावन सोमयाच्या जल्माचो संतोष अनुभव करूंक तयार जावया.
तशेंच एकामेकाक बरें आशेवया आनी एकामेका खातीर विशेष तरांनी गीत गायतना आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या मोगाच्या खातीर आमी मागया आनी त्या मारी पात हॅपी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस तांकां हर एकल्याक जावं दी. देवाची बेसावां दाराळ मापान वाळोवन दी म्हणून आशेवन आमी बरें मागया. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. 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 ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಕಷ್ಟನಷ್ಟ ರೋಗದಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಕಷ್ಟನಷ್ಟ ರೋಗದಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. 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 ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. 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 मोगाच्यानू इतल्यार ह्या नातालांची गितां वा कॅरल्स संपतात. मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावंचे. एक घडी आमी मौन बसया. आमच्या काळजामना देव मनीस जाल्ल्या त्या जेजू थंय आमी उबारया. और तो मिस्तेर आज आमी संभ्रमूंक वेता. ह्या मिस्तेरा वेळार देवाचें आशिर्वादां दाराळ मापान आमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हूण मागया. फाटल्यान कोणायकी जागो ना जाल्यार वयर माळयेर जागो आसा. चेरां मांडून दवरल्यान फॅनां आसात, लायट आनी पूर आसात. तेरे करून कुमगारी वांटूंक वयर वेता आमी. तेरे करून दायकन कोणाक वयर वचून बसूंक साध्य आसा तांणी माळयेर वचून बसून सुदारचोंचे आनी खंयसर जागो आसा थंयसर आमी सुदारचोंचे. तेरे करून एक घडी मौन आमी रावया, मौन आमी बसया. सगळ्यांक एक घडी आमी दोळे धांपया. आयचो व्हडलो मिस्तेर देव मनीस जाल्लो मनशा कुळाच्या सोडवणदार आसा जल्माचे फेस्त आमी संभ्रमाक येता. तेगून एक घडी मौनपणी आमी बसया. हो मिस्तेर संभ्रमाक आमकां आमी तयार करया आनी त्या मारी देवाची बेसावां आमचेर आमी मागोवन घेवया.
방대나야 보이더라 성냥포빛 만디라 야메라 울라스 좌극거루라야 자라야 사드 기수발카 사드 대가부타 사드 술본다라 사드 세기라이 구하라 사드 지수발카 사드 대마부다 사드 설본다라 사드 세기라이 구하라 Kunsyasi serpon kencang papan dardo Covid ternyata imunisasi Turpon berbaca kami segitu Sakrifis berdoa sama syamono Nama Dewa Bapa Nama Raja Buddha Nama Pemiliknya Nama Sergiti Dewa Nama Dewa Bapa Nama Raja Buddha Nama Pemiliknya Nama Sergiti Dewa एक घडी बरं मी बसूया मोगाळ भवन आणि बहिणीनो जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताचो व संभ्रम सोलोंक या देवा मंदिरांत आमी सांगत आसा आणि आईचे मिसाच्या बलिदानाचो प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसा मनदी बाप अश्विन कार्डोजा गवांते गंटलगटे पिरगजीचे याजकी दीक्षा लाभल्या उपरांत सहायक विगात जावन तांणी पिरगजांनी सेवा दिल्ली आसा प्रत्येक जावन मोडंगा पिरगजीन ताच्या उपरांत आमच्या मंगळूर DSCचे ICYM डिरेक्टर जावन गवळी बापांनी तांकां नेमक केल्लें आनी आतांय आमच्या मंगळूर DSCच्या ICYMचे डिरेक्टर जावन सेवा दिवन आसात आनी गेल्या त्या वर्सा कर्नाटका प्रांतीय ICYMचे डिरेक्टर जावन वा कार्यदर्शी जावन तांकां वयस उबारला त्या देखून आतां तांचो वावर खाली मंगळूर DSCन मात्र न्ही अख्ख्या कर्नाटकांत तांचो वावर जावन आसा युवजनां खातीर आनी आज तांचे लागीं आमी विस्तारलेल्या वेळार ह्या फेस्ता संदर्भी हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक पद्रबान कुशेन ओपोवन आज आमचे संगी आसात हे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयतात आनी आमचे खातीर मागतात त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फे बाप अश्विन कार्डोजा तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा स्वागत पद्रबान या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात शेल्डन आनी लविना कुटिन्नो सांजूद वाडो गॉडफ्री मिनेजस लानपुल वाडो रॉनेन एंड जॉय सिक्वेरा लानपुल वाडो रीटा मिनेजस पवित कालजो वाडो रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम पवित कालजो वाडो फ्रांसिस कुटिन्नो सांजूद वाडो लिगोरियम सिक्वेरा नित्यदर वाडो विक्टर पत्राव आनी कुटाम मदतेजो वाडो दुल्सिन डिसोजा वेलंकणी वाडो जेडन आनी जेनेल फिंटो पवित कालजो वाडो मेल्विन कुटिन्नो सांजूद वाडो एलन आनी अनिता डिसोजा पवित कालजो वाडो ब्रिस्टन मिलिशिया मिरांदा मदतेजो वाडो डॅरन क्रिस डिसोजा लानपुल वाडो मेलरॉय कुटिन्नो आनी कुटाम सांजूद वाडो नॉयल कॉड्रस आनी कुटाम नित्यदर वाडो गॉडविन मोंतेरो आनी कुटाम पवित कालजो वाडो रवीना पिलीप तावरो पवित कालजो वाडो एलिझा पिलीप तावरो आनी कुटाम पवित कालजो वाडो एनी मेरी डिसोजा आनी कुटाम वेलंकणी वाडो ग्रेसी कुटिन्नो वेलंकणी वाडो सेलिन लुईस लानपुल वाडो लूसी अरुण डिसोजा पवित कालजो वाडो किस्तु कोयलो आनी कुटाम पवित कालजो वाडो जेसिंता डिसोजा मदर तेरेजा वाडो प्रत्येक तेसां बसून मीस पेटयता जेसिंता एल्स्टन आनी रॉयस्टन तुडम घरचाल बसून मीस पेटयता ग्लॅडिस फेर्नांडीस लानपुल वाडो मेलरॉय कुटिन आनी कुटाम सांजूद वाडो जोसेफ लुसी डिसोजा पवित्र कालजो वाडो गॉडविन मोंतेरो आनी कुटाम पवित्र कालजो वाडो जेसिंता आनी स्वेडल मिरांदा मदर तेरेजा वाडो निलिशा
आणि नेहा मेंडोन्सा पवित्र कालदवाडो गरजेवंत आणि पुलकोत्रींतल्या आत्म्या बसोन मीस दितात डॉन कुटीन आणि कुटाम सांजूद वाडो देवदीन जोस्पेन डिसोजाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता आयरीन कुटीनो सांजूद वाडो देवदीन फाउस्टीन आणि रोजी डिसोजच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता ॲरन पिंटो पवित्र कालदवाडो देवदीन मौरिस पिंटो आणि एलिसा पिंटोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता ॲरन पिंटो पवित्र कालदवाडो देवदीन गिलबर्ट पिंटोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता ॲरन पिंटो पवित्र कालदवाडो देवदीन जॉन आणि लुसी डिसोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता ग्लॅडिस फर्नांडीस ल्हान पोलवाडो ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र देवा मंदिरांत आमी आसा ही सकड देवाक उबार दिवया देवाची मजत कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेवया सकड उबे रावया हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया 2025 क्रिसमस आचरण करूंक आज हांगासर जमल्या देवाक अर्घां दिता आसतना आज कोणाचोय बर्थडे आसा की आज कोणी जल्मल्ली आसा जाल्यार हात वयर घालयत तांचे पसती आज आमी मागतले आहा थंयसर आसात कधी जावन आज तुमचे पसती आमी मागता एकामेका पसत ह्या संभ्रम वेळा मागया 2025 वर्सां देवान आमकां आज अनुभव करूंक अवकाश करून दिला देवाक अर्घां दिता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत बऱ्या रितीन वांटो घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समे जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तांक ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या स्वादीक संजेच्या वेळा मनशामध्ये मनीस जावन सगळ्या मनशा कुळाक संतोष उजवाड आणि बरवसो हाडून आयिल्ल्या जेजूचो जल्म संभ्रमाचरण करूंक ह्या वेदी बोवारी जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक आणि प्रत्येक जावन ह्या संभ्रमाचो प्रधान याजक मानादीक बाप अश्विन कार्डोजा हांकां मोगाचो येवकार मागता 2025 वर्सां आदीं देव मनीस जाल्लें घडीत नियाळून पोवी सभेंत ह्या वर्सा जुबलेवाचे वरस आमी संभ्रमता आयची देवस्तुती हर एकल्या थंय जेजू जियेता आनी आमकां मनशापणान जियोंक शिकयता म्हणलो संदेश दिता आमचो देव इम्मानुएल म्हणजे आमचो देव आमचे सांगाता आसा आमचो देव सर्गीचो वैभव सांडता मनशा रूप घेता मनशापणान बरोवन मनशा सांगाता जियेता आमचो देव बेतलहेमाच्या खावणेतावन खालतेपणाचे लिसांव शिकयता मात्र न्हय आमी मनशापणान बरोवंक आनी एकामेकांतय आनी प्रत्येक जावन गरजेवंतातय त्या देवाक देखूंक आनी त्या देवाची सेवा करूंक आपोवणें दिता तर मनशा मोगाक पडोवन मनशा रूप घेवन मनशा सांगाता जियोंक आयिल्ल्या आमच्या सोडवणदाराक भेटया आनी ताणी ताच्या जल्माद्वारी ह्या संवसारी हाडलेली शांती समाधान अनुभव करया आनी ताच्या उजवाडान चलोवन हेरांच्या जिविताक उजवाड दिवचे एक नेकेत्र जावं कृपा ह्या मिसाच्या संभ्रमीक बलिदाना वेळी मागोवन घेवया हो संभ्रम आमी चलोवन व्हरूंक विविध रितीची तयारी आमी केल्या जावं पुरो कुसवार गर्दन गोटो नेकेत्रां अशे विविध रितींनी भायल्यान क्रिसमसाचो संतोश संभ्रमक आमी तयार जाल्या आध्यात्मीक रितींनी आमी बरे कुमसारा जाल्या ह्या घडये परत आमचे लागीं उणेपण आसले वळखून घेवया नितळ काळजान ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या जुबलेवाच्या संभ्रमांत आमी भाग घेवया पातकांची दूख धरून सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मना चिंतून आनी तोंडा उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसूत बगेबोन सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
प्रार्थुया. आमच्या गरजां खातीर एकामेकाच्या तेसावां खातीर या फिरगजीच्या तेसावां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पडजळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाटयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो अवंकार मायेचो हस्कत बाळोक जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी तीर भावार्थान सत मानता. देखून एक दीस सर्गार ताज्या सांगाता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां व्हर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाईया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाचे सवळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें भाराचें जूं, तांच्या खांदा वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीर जणजणतलीं सगळीं पांयतणां आनी रक्तांत लोळयलेलीं वस्त्रां हुलपन वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या कांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मित बुद्दिनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवार. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां थावन नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. दळबरांचो सरस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आज आमकां जल्माला तारो तोच ख्रिस्तो मी. आज आमकां जल्माला तारो तोच ख्रिस्तो मी. सर्वेस्पराय एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराय सद्गीतां गाया. परमेश्वरा हरसिया ताचें नांव वाकणा. आज आमकां जल्माला तारो तोच ख्रिस्तो मी. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगांमोदे ताची महिमा परगट करा. सरपोर जावन ताची विस्मितां कळया. आज आमकां जल्माला तारो तोच ख्रिस्तो मी.
सगळी सृष्टी उल्हासून येता त्या सर्वेस पोरा वय येता तो प्रितुमेची मनसोबी करच्या सगळ्या संसाराची सता सोमेश जनांगाची नितीन तो झडती करतलो आज आमकां जल्माला तारो दोस क्रिस्तोमी आज आमकां जल्माला तारो दोस क्रिस्तोमी सांग पावलून तिताक बरयला पत्रांतले वाचप मोगाळ बावा सगळ्या मनशाकुळाक तारण अडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर अधर्म आणि संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्त्या देवाच्या आणि सडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवोशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता आमकांच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर खोटेपणांतले आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवतात आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगडकन दवरचे खातीर ताणें हें केलें देवाचे उतारे देवाचे व्हड उपकार संतोषाची भरी कृपा सगळ्या संसारार गाजयता जल्माला जमता तारो तोच तो क्रिस्तोमी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या दिसांनी आगुस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडलें देखून समेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपल्या स्वंत गांवाक गेलीं जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गालिलेच्या नजरेत शहरांतावन जुदेयंत असल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपले नाव दाखल करच्याक गेलो ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मोरी ताचे सांगाता गेली तोवळ ती भरलेली गर्भीण ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली ताका तिने फाळयांनी गुट लावन एक खावणे तिनी दायलो कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोवंक नासलो त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले तोवळ एकासाने सरस्वराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो
आणि ते बियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणलो भियेनाकात, पळया सगळे परजेक वडा संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आणि हो तुमकां एक गुर्त, फळयांनी गुट लावन खावणेंत न्हिदायलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एका दिसांनी देवदूतां सांगता सर्गींच्या दळबारांचो व्हड एक जमो दिश्टीक पडलो आणि देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मानवल्यांत त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतर हे जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भुरग्यानो, युवाजनांनो, भावा भयणीनो, 2025 वर्साचो क्रिसमस संभ्रम कितल्या जाणांक संतोष आसा? वय तर एकामेका एक वाक्य सांगीत की देव तुमचे सोबे आसा. एकामेका पळया आणि एक वाक्य देव तुमचे सोबे आसा. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, आज नवल घडला. आज संतोष आम्ही संभ्रमता कित्याक देव आमचे सांगता आसा. मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो आनी ताजो मोग हाडन तो आमकां ह्या संवसारी हाडून आयलो. हांगसर गिफ्ट आसा. कितल्या जाणांक गिफ्ट पसंद? गिफ्ट कान घेवचें, गिफ्ट दिवचें, मस्सन आसात. म्हाकाय गिफ्ट म्हळ्यार बारीक खुशी. सो एका घरा येता आसतना थंयसर मलगडी आसली. मलगडी आवय बापूय तांच्या घरांत आसलेले वस्तू बरो दाखोवन हे म्हज्या पुतान दिल्ले, हे म्हज्या धुवेन दिल्ले म्हूण व्हडा अभिमानान ते सांगतली. ते गिफ्ट कांय व्हड नासले, पूण तांतूं मोल तांचे ते मोग आसलो जाल्ल्यान ते मोगा वरवीं ते मोलादीक जावन आसले. आनी एका घरा येता आसतना थंयसर म्हणाले हे म्हज्या पोतीन दिल्ले, हे म्हज्या पोतीन दिल्ले. आनी हे गिफ्ट तांतूं पयशे इम्पॉर्टंट न्ही, ते गिफ्ट तांकां मोलादीक जावन आसा, कित्याक ते मोगान दिल्ले गिफ्ट जावन आसा. तर आज 2025 वर्सा आज आमी जेजूचो जल्म दीस संभ्रमता आसतना आमकां एक गिफ्ट दिला. आनी गिफ्ट GIFT. काले तें गिफ्ट तांतूं कितें आसा मागीर पळोवया. कितें संदेश आसा त्या गिफ्टांत आमकां कांय लिसांव आसा गे. तर पयल्यान आमी समजोवया GIFT म्हळ्यार कितें. तें जावन आसा गॉड इज फुल्ली ट्रुली प्रेझेंट अमिस्ट अस. देव सारक्यान आणि संपूर्ण रितीन तो आमच्या मध्ये वस्तीक आसा. हेंच देवान मनशा कुळाक दिल्लें एक वर्ते देणें हें जावन आसा गिफ्ट. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 9 ओळ 15 भोवसोबीत उतरां आसात. वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर जावं अर्गां. वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर जावं अर्गां. आज ह्या गिफ्टांत कितें आसा पळोवया. पयल्यान क्रिसमस ह्या गिफ्टांत देवाची सकत आसा. कित्याक तुमी पयलें एकामेका सांगलें, कितें सांगलें? देव तुमचे सोवे आसा. इमॅन्युएल, देव आमचे सोवे आसा. त्या खातीर आज उडास दवरया. आमचें क्रिसमस छाप्पे न्ही, आमचें क्रिसमस एक शातिवंत क्रिसमस. थंयसर बोळादीक देव आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत सुरवेली उतरां थंयसर भोव सोबीत आसलीं पळया. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. आनी आज हांगसर आमी त्याच देवाची सकत अनुभव करूंक आयल्या. एक कैदी
साबार वर्सां जैलांत आसलो. ताका कोणूच कागदां बरयनातली, या कोणूच ताची भेट करूंक ताका मेळोवंक कुटुंबादारां येनातली. एका रितीच्या एकसूरपणान तो जियेतालो. क्रिस्मसाच्या दिसा एक स्वयंसेवक थंयसर भेट करता आसतना ह्या कैदीक एक कार्ड दिता आनी तांतूं ही उतरां आसलीं. तुका जेजून विसरूंक ना, तुज्या खातीर तो जल्मलो. जेजून तुका विसरूंक ना, तुज्या खातीर तो जल्मलो. ही उतरां आयकतना वाचतना ताका कितेंगी रडोंक आयलें आनी सगळी रात तो गळगळ्यान रडलो. उपरांत ताजें जिवीत तो बदलता आनी थंयसर आसलेल्या कैद्यांक तो कुमो करता आनी ताच्या डायरींत एक वाक्य अशें बरयता, आज हे म्हजें पयलें नीज क्रिस्मस. आज हे म्हजें पयलें नीज क्रिस्मस. कित्याक तो एकसूर म्हणून चिंतलो, कोणूच ना म्हणून चिंतलो, त्या बियाच्या काळोखांत आसलो, पूण तो संदेश, एक वाक्याचो संदेश ताजें जिवीत बदलूंक शकता. थोड्या वर्सां पयलें हांव हैदराबादांत नॅशनल यूथ कॉन्फरन्साक गेल्लो आनी थंयसर क्रिस्तूस विवीत युवा जनां खातीर विश्वापत्र दिल्लें पापा फ्रांसिसान तो अध्याय आमी वाचून आसतना 4थो अध्याय वाचता आसतना एकलें चेडूं रडलें. आनी 4थो अध्याय वाचतना तांतूं कितें आसा म्हणून चिंतूंक पुरो. तांतूं असलें वाक्य जावन आसा, देव तुमचो मोग करता. आनी तें चेडूं म्हणलें, देव तुजो मोग करता म्हणलें तें वाक्य म्हाका आयकून म्हाका दुकां आयलीं. कित्याक म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत तो मोग हांवें येदोळ अनुभव करूंक ना. वय मोगाच्या बाबा भयणीनो, ल्हान उतरांक सकत आसा. कित्याक आमचो देव बळवंत देव, आमचो देव सक्तेवंत देव. 2019व्या क्रिस्मस मिसाच्या शर्मावार पापा फ्रांसिसान म्हणलें, देव ल्हान संगतींनी आमकां भेटता, देखून ताका भेटूंक कोणेय भियोवची गरज ना. देव ल्हान ल्हान संगती मुखार आमकां भेटता, ताका भेटूंक कोणेय भियोवची गरज ना. दुसऱ्या शेकडांत सेल्सूस म्हणलो एकलो अक्रिस्तांव बरोवपी तो क्रिस्तांवांनी पातयेवचो भावार्थ नेगारता आनी सांगचे प्रमाणे देवाच्या पुतान मनीस जावचें असाध्य. देव विंगड मनीस विंगड देवान मनीस जावंक सादीच ना. कित्याक देव अगणित सैम नातलोलो आनी अपरिमीत सक्तेन भरलोलो. त्या देवान मनशाचें सैम घेवचें चिंतूंक असाध्य जाल्ली गजल. असले जायते वाद मानतात दुसऱ्या रितीन ना, देव मनीस जावंक साध्य ना म्हणले वाद मानतात. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, भोव सोबीत जाप थंयसर पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. जेजू मनीस जाल्ले घडीत स्पश्ट उतरांनी विवरिता, ओंकार मरियेच्या कुशव्यांत पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सामावलेलो जेजू गर्दनाचे कावणेर ओंकार मरियेतावन जल्मलो. वेळा काळा पुर्वी आसलेलो जेजू देवाचो पूत कोरोसू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तर आज उडास दवरया, आमी एकसुरी न्हय. आज आमी भियोवची गरज ना, आज आमी कंगल जावची गरज ना, आज आमचे लागीं शांती ना म्हणून आमी दुडसोवची गरज ना. इमॅन्युएल देव आमचे सांगता आसा. त्या देवाचें लक्षणां कितें, देवाचें नांव पळया. पयल्या वाचपांत आमी आयकलीं ती नांवां, भोव सोबीत नांवां आसात थंयसर दिल्यांत. विजमीत भूतदिनार, पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो कुवार आनी ताजो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताज्या राज्यांत सदां काळ शांती आसतली. पळया भोव सोबीत उतरां. त्या खातीर आज पयल्यान क्रिस्मस म्हळ्यार बोळ सकत, देवाची सकत म्हणून आमी समजोवया. दुसऱ्यान क्रिस्मस म्हळ्यार संतोश.
तुम्ही वडोलो गायनां गायली, कोयरांत कॅरल्स गायली, तोंडार संतोष आसलो, एक संतोषाचे गीत आसले आनी आमी सक्कड असो बी दिसता तुमी कित्याक हो जुबलेव आचरण करूंक तुमी आज बऱ्या रितीन तयार जावन आयल्यात आनी ह्या संभ्रमांत संतोष आसा. आयचो मनीस विकासाच्या गोंडळांत वाट चुकलोलो असंतुष्ट व्यक्ती. तो एका शहरातावन आनी एका शहराक, वेदीतावन वेदीक, ओगलिकेतावन ओगलिकेक, मानातावन मानाक आशेवन थंयसर हांगासर धांवता जाल्यार जायते भोवटी संतोषान आसलेल्या बरी दिसना. कित्याक तो मनीस भायल्या देखीचो संतोष आपणायता या सोदता. कितें संसार आमकां सांगता संतोष, संतोष म्हळ्यार सक्कड आसचें, संतोष म्हळ्यार ग्रेस्तकाय आसची, संतोष म्हळ्यार हांवें मागलें सक्कड मेळचें. ना मोगाच्या बाबा भयणीनो, खरो संतोष म्हळ्यार कितें? खरो संतोष म्हळ्यार त्या देवाक आमी अनुभव करचें. केदळ आमी देवाक ते अनुभव करता आमगे तोवळ तो खरो संतोष आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. फुलटन जेशीन आर्च बिस्प फुलटन जेशीन एक नांवार्थीक प्रसंगदार, ताणें जायते बूक बरयल्यात. ताणें बेतलेम शहराची वडविकाय आनी ग्रेस्तकाय वर्णून अशें म्हणटा, बेतलेम जावन आसा सर्गी आनी भुमी मदलो सांकळीचो गांज. कित्याक हांगासर देवा आनी मनशाची पयली भेट जाली. मनशान पयले फावटी देवाक रूप पळयलो आनी ह्या दुबळ्या गडचे कावणेर देवान दैवीक पोशण असो मिस्तेर आमकां उगडापो केला. त्या खातीर उडास दवरया, आज आमकां संतोष आसा. हो संभ्रम संतोष असो कित्याक देवाची पयली भेट त्या गर्दनाच्या कावणेर जाल्ली. देव मनीस जावन मनशा मध्ये जिवंक मनशाचे रूप घेवन तो अजुनूय जिवन आसा आनी ती भेट आज आमी उडास करता. त्या खातीर हो संतोषाचो दीस. गावदेत एत एक्झुल्टेत म्हणजे संतोष आनी उल्हास म्हणल्यार दस्तवेजांत पापा म्हणटा भोवसुबीत उठरा म्हणटा. जेजू खातीर तुमी तुमचे जिवीत दियात आनी जेजू तुमकां संतोष पाटीन दिता. जेजू खातीर तुमचे जिवीत दियात आनी संतोष तुमकां पाटीन दिता. तर क्रिस्मस म्हळ्यार संतोष. त्या खातीर आमच्या घरांत कुस्वार आसा, त्या खातीर आमच्या घरांत नेकेत्र आसा, उजवाड आसा, गर्दन गोठो आसा. कित्याक तो संतोष आमी अनुभव करूंक हांगासर जमल्या. आनी एक संतोष जावन आसा, देव आमचे सोवे आसा. इट्स अ पावरफुल वर्ड. देव आमचे सोवे आसा. देव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता, भिये नाका. ही सोम्याची उतरां. कंगल जाल्ल्या वेळार, निराशेन बुडलेल्या वेळार, कितें करचें समजना म्हणल्या वेळार ही उतरां एक बोळादीक आतेर जावन आसात. त्या खातीर क्रिस्मस म्हळ्यार संतोष. तिसऱ्यान क्रिस्मस म्हळ्यार संदेश. कसलो संदेश ह्या गिफ्टांत आसा? तो संदेश जावन आसा आयचो वांजेलांतलो लुकाचो वांजेल अध्याय 2:14. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशाक संसारी. भोवसोबीत संदेश मोगाच्या भावा भयणीनो. देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशाक संसारी आमकां खंडी जावन तो संतोष अनुभव करूंक जाता. दुसरो संदेश ह्या क्रिस्मसांत आमकां कितें मेळटा? गर्दनाचो गोठो तुमी पळया. एक घडीभर त्या गर्दनाच्या गोठ्यार बसून पळोवन दिस्त घाला. 2025 वर्सां पयल्या त्या दिसाक वसा. देव संसारी मनीस जावन आयिल्लो ती घडी. आयच्या वांजेलांत आमी भोवसोबीत रितीन कितें घडलें त्या दिसा थंयसर स्पश्ट रितीन सांगलां. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गोवळी जागे रावन आपल्या इंडाचेर रातीची राखण करनासले. तो एकचपणे सर्वेस्पर असो एक दूत ताचे मुखार उबो जालो आनी भिये नाका. आनी उपरांत पळया, गोवळी पापाचे मनीस
देवानं तांकां अवकाश दिलो, पयलो अवकाश तांकां दिलो आनी त्या मनशांक लोकांक साद्या मनशांक देवाची भेट करूंक अवकाश लाभलो. त्या खातीर दुसरो संदेश त्या गर्दनाच्या गोठ्यांत मेळटा, जेजू कालतो जालो. जेजू ते गर्व नातले, अहंकार नातलो, देवाचो पूत रायसो राई एका गर्दनाच्या कावणेर तो जल्मला. आमकां हांगासर एक संदेश आसा. आज हांव म्हणून झगडें करन आज कितलींय कुटुंबांत संतोष नाच जाला. आज मुझे म्हणल्या त्या स्वार्थ खातीर आज सबार कुटुंबाची भाऊ भयणी मध्ये झगडें सडलां. आनी ह्या संदर्भी जेजू आज म्हाका आनी तुमकां संदेश दिता. जेजू कालतो जालो, जेजू मनशाचें रूप घेतलो आनी आमी कालते जावंक जेजू उलो दिता. तिसरो संदेश आमकां कितें मेळटा ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार नेकेत्रां पळया. आमी परच्या दिसा एका घराक भेट दिवंक गेल्ल्या. काळोख त्या रानाच्या मोदें आमी पावुल्ल्या. त्या वेळार मोती गेल्ले एक चिंताप, हांगा कोणाच्याय घरा एक नेकेत्र आसलें जाल्यार ते नेकेत्र पळयोवन आमी तांच्या घरा पावता आसल्या. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी तुमच्या जिवितांत पडटा आसतना, कंगल जाता आसतना, घुसपड गोंदोलांत शिरकत आसतना, कितें करचें म्हणून कळीत नासलेल्यार त्या सोम्याक पळया. सोम्याचे ते नेकेत्र तुमकां वाट दाखोवन दी आनी तें वाट दाखयलें नेकेत्र बऱ्या वाटेक पावयता. त्या तेग रायांक पळया सारक्या वाटेक तांकां पावयले आनी सारक्या रितीन तांकां पाटी पावयले. त्या खातीर देवाचेर विश्वास दवरा. आनी चवथो संदेश कुस्वार. खंडी जावन चडाव जावनच्या घरा कुस्वार केला जावंक पुरो, आडला जावंक पुरो. तातूंत गोडसाण आसा न्ही, केकी दिल्ली खोडसाणी आसा, केकीन खोडसाण आसा आनी हेर गोडसाणी आसा आनी तो संतोष आमी वांटूंक साध्य जाता. आमचें जिवीत त्या कुस्वारा बरी जावं येतगी. थोडो संतोष आमी हेरांक दिवंक साध्य जाता गी. जावंक पुरो एक बरो हांसो, एक ल्हानशी कुमोक जावंक पुरो, एक बरें उतर जावंक पुरो. ल्हान संगतींनी ल्हान रितींनी आमी सोंप्याचो मोग आमी हेरांक वांटूंक जाता. तर आज गिफ्ट गॉड इज फुल्ली ट्रुली प्रेझेंट अमिस्ट अस. इमॅन्युएल देव आमचे सोबे आसा. त्या खातीर पयल्यान परत आमी उडासान दवरया. जेजू क्रिस्मस म्हळ्यार सकत बोळ. क्रिस्मस म्हळ्यार संतोष संभ्रम. क्रिस्मस म्हळ्यार संदेश. संदेश कालतो जावंक, संदेश सारकी वाट धरूंक, संदेश एकामेका तो संतोष वांटूंक. तर आज 2025 वर्सांचो हो जुबले संभ्रमत आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी सक्कड भागी. कित्याक 2025 वर्साचो जुबले आमी संभ्रमला म्हणून आमी धैर्यान सांगीत आनी मुकलो दीस आमकां गुंतुना आनी खंयचो जुबले आमकां मेळटा की म्हणून. पूण आज आमी देवाक अर्गां दिता आसतना तो देवाचो मोग अनुभव करया. सदांच इमॅन्युएल देव आमचे सांगता आसा म्हणलें बोगाप आमचे थंय आसूं न्ही. तसो जेजू क्रिस्त तो संतोष एकामेका थंय वांटूंक आमकां आदार दिवन दी, बोळ दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागुया. उबे रावात. बावर्ताची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत मानता. सर्गान पृथ्वीचो निश्चयाने एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवातां देव उजवाडातां उजवाड, खऱ्या देवातां उजल्लो करू देव. तो देवातां जन्मला ताका रचूंक ना. बापाच्या स्नेहाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आमा मनशा पासून आनी आमचे सुटवणे पासून सर्गांत तो देवलो
आणि पवित्रत्म्यावर बी अवकार मरीचे उदरे ताणे पोट घेतले आणि तो मनी सरलो आणि आमचे पसत कोंसपला ताका कुस्तार मारलो आणि क्रिस्तमरान ससले ताका केपिलो पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सगळा सोडलो बापाच्या उजवात बसला जिव्यांची मेल्ल्यांची मुसुबे करून वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटीक शेवट आसतना आणि पवित्रत्म्याक सत मानता ईश्वरानी जीव दाताचो बापानी पुता ताव नीत जाला बापानी पुता बराबर ताकाय समासर्को नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एके पवित्र कातोलीक आणि धर्म स्थापलेले देवसभेक सत मानता त्याच्या बोगसण्या खातीर एक आसा म्हूण मानता आणि मेल्लेच्या पुनर्जीवनपणा आणि सृष्टीच्या जिवितात रावता आमेन. आमचे लागीं जायतीं ते सावां आसात आशा आसा त्या सर ते सावां खातीर आमी बावरतान आमी आतां मागुया. सर्गींच्या बापा पापसाहेब बेस्प याजक आनी धर्मिकांनी क्रिस्ताच्या उजवाडान समकोन मनशापणान जियोन तांच्या देखी बरी जिणयेद्वारे सर्वांक प्रेरण जायशें कर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय आणि मुखेल्यांनी प्रामाणिकपणी आणि निस्वार्थपणी दुबळ्या रक्त्यांच्या आणि कष्ट असलेल्या गरजांक पावून बरी समाज रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे बोवारीक कश्टांच्या उतार प्रायाच्या आणि पिडेस्तांक बुजवान तशे कुमकेचो हात दिव सर्वतय उदार मन रस आनी जेजूचो जल्मा संतोष आपल्या काळजांनी बघूंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांत वाड्यांत आनी पिरगजेंत राग हगे दुस्मानकाय पयस करन आमच्या काळजांनी बोगसाणे माया मोग आनी पेल्यांचो हुस्को भरून आमच्या नव्या संभ्रमान जियोंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनाक बवरतान वाडोवन पवित्र आत्म्याच्या देण्याने फळांनी बरमोन माग बरो युवा प्रायेर येवच्या सर फुड कर्ण वायट सवयेचेर सैत व्हरूंक बऱ्या शेगुणांनी वाडोवन येवच्या जबाबदारेचे युवजन जावन रुपीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी मनशापणाच्या गुणांनी पेल्याच्या सेवेंत आमचे जिवीत करसूंक तुझे दैवीक बेसांव दी. वांटून घेवच्या स्पिरितान आमकां उर्बे बंद कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांचो आनी मोगाच्यांचो उगडास काडटना तांकां तुज्या पांया तळा समर्पिता. तांच्या वावराची भद्रती तांकां दी आनी तांच्या वावरा तळांक तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या कश्टां दुखां वेळी आनी एकसुपणा वेळी निरंतरी तुजो सांगात तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गरजां खातीर मागया. विशेष रितीन आज जल्म दिवस आचरण करच्या पासत ही मागया. सर्वांच्या ते सावां पासत मागया. पिरगजेंत जायती सेवा दिवचे दोग्या जाग आसात. निरंतरी देवाचो मोग ते वांटून आसा तांचे पासत मागता आसतना धर्मीक भाव भयणी ह्या पिरगजेंत वावर दितात तांचे पासत ही मागया. उदार मनाची मनशां विविध रितींनी कुमो करन आसात. आज तांचो उडास काडया तांचे पासत आमी मागया. आज आमी मागया निराशी जाल्ल्या पासत जिवितांत संतोष वगडायिल्ल्या पासत जिवितांत दिशा नासतना कितें करचें म्हणून समजोवच्या कश्ट करचोवच्या युवजनां पासत भुरग्यां पासत वडिलां पासत आमी मागया. आमचेच पासत मागया. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत दिसपडत्या वावरांत दिसपडत्या जिणयेंत इमॅन्युएल देव आमचे सांगत आसा म्हणलें सत वळखून घेवन त्याच भरवशान मुखार सरूंक देव आदार दिवन म्हणून आमी मागया. देवा आज तुज्या जल्माचो दिवस आमकां पळोवंक तुवें फावो केलाय.
ये आमच्या काळजांनी ठिकाण कर, तुझे कृपेन आमकां घट करून दवर. क्रिसमस म्हळ्यार संतोष, बोळ सकत आनी संदेश तो वळखून घेवन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्या प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. मागण्या वरवीं तुज्या मोगांत सदांच जिवंक आमकां कृपेन भर आनी एकामेकाच्या मोगान आमकां एकठांय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुझ्या पुता सोडून दिवच्याक सोडून अख्या मनशा कुळा आमचेर तुवें केल्या येद्या वडोपकारा कितें पाठी दी ह्या वेळा संतोषाची गितां गावून दिनवासेची काळजां घेवून बापा तुझे समोर काणी काढून या अंतरा हे बापा हे काणी हे बापा त्यागाची कष्टावघाची उदार मोनाची पुण्या वैनाची जिणे देण्याची जेजू बाळका सगळे भेटोवन दिवची. बापा जीव वंदिता बापा तुका तुझ्या पुता जेजूच्या ह्या जन्माक बेसा उंडो वैभव सारतान बदलूच्या सासणेची भीत आमी सोडून घेवच्या संतोषाची गितां गावून
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा आमच्या दयाळ बापा, आयचे राती हांव करमायेन आपणाक जल्मल्या तुज्या एकल्याच पुताक उतरां वरत्या मोगान तुका समर्पिलो. त्याच मोगान आनी दिनवाशी काळजान ताजो जल्म संभ्रमून आमी करता ती भेटोवनी मायपासान तूं मानून घे. तुझ्या प्रितीवन पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सौरकाळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूं फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजो अनंत सोबत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ डोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोदळ बरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान बहु दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. आखे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पासत, पिटर आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मृतांनी परगतलो तो सुखोरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सरस्परा, तुझ्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूक हे बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्थ आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक हे आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भगवान मोरयेन आपले अवकारपण सांबाळून संवसाराच्या सोडवंदराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात समरमता. आनी ते मोरयेक त्यास जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदां कामय भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती भगवान जुजे, तशें भगवान पेद्रो आनी पाव आनी आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमे, मातेव, सिमाव आनी तादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस्त, कार्नेल, सिप्रियान, लॉरेस, क्रिसोगान, जुआंव आनी पावल, कॉस्म आनी दामिया या तुझ्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुझ्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता.
तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दे. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बापा, तुझ्या मुनियरांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. या जिवितान तुझी सवस्काय आमकां दी. ससनाच्या ख्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मे जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस्ट मरण ससच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिनू आसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पदकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bovartaso gut pergotuya. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरवता. तुझे पुन्हा जीवन पोन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा, आम्ही तुझे मुनियारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या समे जेजू क्रिस्ताच्या कस्ता मरणाचो पुन्हा जीवनपणाचो आणि सर्गात चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मैमेवून देवा आम्ही तुका समर्पिता. निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बोली ओ जिविताचो उंडो आणि सडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दीस घाल. तुझ्या नितीवण साकरा आबेलाची देणी बावर्तांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गात तुजे मुखार व्हरू म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूद कर. बोवार्ताची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त तें मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळों. आनी आमी आमा पातक्यांक तुज्या गणित काकुलचेर विश्वास दवरतल्या कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगोस. आनी जो हांव स्तेपान, माथियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्झांद्र, मर्सेलीन, पेद्रो, पेल्सेता, पेरपेत, आगाथा, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि रक्त साक्षांच्या आणि समेश तुझ्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. ध्यास जेजू वरवीं ध्यास जेजू सांगाता
त्याच जेजूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताने शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. सर्वेस परस वाईटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीचे बागांनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान एकट्याल्यांक आमकां तुझे उदार काकुलटेन सर पातकांतले सुटय आनी सरू आकांतांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. माया मोगसो गुर्तू जावन संतोषान एक स्माइल दिवन जेजू क्रिस्ताची शांती एकामेका वांटात. आमचे खातीर मनशाचे रूप घेवन सदांच आमच्या सांगाता जियोक आशुंचो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती त्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
Jesus,
एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दंपया. आमचो सोडवणदार क्रिस्त देव कुवार राय कुवार आमचे मदें आसा. आमच्या काळजांत ताका आमी घेतला, आमी भागी जावन आसा. जेजून ताजो मोग अनुभव करूंक हो एक अवकाश फावो केला. युक्करिस्त मिसाचें बलिदान एक व्हडले अवकाश जेजूचो मोग अनुभव करूंक. 2025 वर्सांत हांव ह्या जेजून जायत्यांक आपडला, बरें केला, समाधान दिला, संतोष दिला. जेजू चडशीं आयलीं कोणूच निराशेन फाटीं वचोंक ना. ह्या घडये त्या सम्याचो मोग आमी अनुभव करया, शांती आमी अनुभव करया, संतोष आमी अनुभव करया. स्वादीक रात, भागी रात, प्रकाश तो अनुभव करया. जेजू घरगां दिवया. जेजू तुका जावं अर्गां, तुका जावं होगळाप, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन. प्रार्थुया. महिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुझ्या आपूत अमृत देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुझ्या पुताचो वंदेवंत जल्म आयचे राती संभ्रमूक ताज्या येण्याच्या अत्रेगांनी ह्या दिसाचे हरयेक करणी करूंक आनी हरयेक घडी सारूंक तूं सामका आदार दी. अशें तो आडून येता ती सर्गींची देणी संतोषान घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताज्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात पडजळीत केली. तसो बाप आगुणाचो काळोख पयस करूंक आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां बरो. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें. तसो बाप तुमची काळजां संतोषान भरूंक आनी शुभ वर्तमानाचे दूत जावंक तुमकां करो. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इस्तागाद दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबेन सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका. सोमेस्त आमी बसया. मोगाचेनो तुमकां सुमेस्तांक फिरगसगरांक भक्तिकांक माध्यमा मुखांत्र ह्या संभ्रमांत वांटेली जाल्ल्या गांवांतल्या तशें परगांवांतल्या सुमेस्त फिरगसगरांक भुरग्यांक युवाजनांक ल्हानांक तशें व्हडांक घरांनी आसच्या प्रायवंतांक तशें पिडेस्त भाव भयणीक हांगासर आजार आसच्या मनारी बाब आश्विन कार्डोजा बाब लिओ वेगस हांच्या आनी म्हज्या तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक बागी संतोष बरयत नातालां फेस्त आनी ह्या फेस्ताचे उल्हास पडयता आनी बाळोक जेजू तुमकां सुमेस्तांक तशें तुमच्या घरांनी आसच्या सर्वांक प्रत्येक जावन मलगड्या आनी पिडेस्त भावंडांक संतोष समाधान भलायकी बेसांवां दिवं दी आनी तुमचें जिवीत प्रकाश बरेत करून दी म्हणून ह्या घडये हांव मागतां. आयचो संभ्रम भो अपूर्वेन जाला. अपूर्वेन येमिसाचें बलिदान भेटयलां. मनदी बाप आश्विन कार्डोजा आमी बज्जोडींत सांगता मुस्तवा वर्सां वावर केला सांगता आमी जियेल्या
आणि त्या ठिकाणी पाद्र्या म्हज्या मोगांनी हांगसर आयला आणि भोव अपूर्बान हे मिसाचें बलिदान पेटोवन अपूर्बायचो संदेश आमकां दिला. त्या ठिकाणी तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्र्या बागा हांव देव बरें करूं म्हणटा, तांचो उपकार आठयता आनी तांच्या मिसावाक सर हांव बरें मागता. हो संभ्रम भोव अर्थबरे रितीन आचरण करूंक जायत्या जाणांनी आदार दिला, कुमो केल्या, तांचो काळजांत हांव उपकार बावरता. वेदी आल्तार फुलांनी सजोवन मिसाची सगळी मांडावळ केल्या आमच्या कॉमेंताच्या धर्मीक भयणीचो उपकार बावरता. प्रत्येक जावन सिस्टर शिबा सुपेरियर कॉमेंताची आनी सकड धर्मीक भयणीचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळोक जेची आशिर्वादां मागता. भोव अपूर्बायेचें कॅरल्स गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो आनी तशेंच मिसाच्या बलिदानाची सर्व गितां भोव अपूर्बायेन गावन आमकां हर एकल्याक मागोवंक कुमो केल्ल्या आनी आमची काळजां मना देवा थंय उबारलेल्या गायन मंडळीच्या ससान्याचो उपकार बावरता. गायन मंडळीची नवी अध्यक्षीन मनेस्तीन लेन्नी तशेंच वजंत्र केलेल्या प्रिन्स्टन आनी शॉन तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळोक जेच्या आशिर्वादां तुमचेर हर एकल्याचेर मागता. गायन मंडळी म्हणटना जायते अभ्यास करूंक आसा, जायतो वेळ ताका दिवंक आसा, जायती राटावळ आसा आनी ताच्या मदें तांणी हांगासर येवन हे अभ्यास केला, भोव अपूर्बायेन गायला. ते लागून परत एवटी तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या देवस्तुतीची अर्थबरेतीन चलोवन वेल्ल्या सुमेस्तांचो वाचपा वाचल्या, प्रस्तावान आसल्या, भावार्थाची प्रार्थना वाचल्या हर एकल्याचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटाना आयच्या देवस्तुतीची मांडावळ केल्ल्या देवस्तुती आयोगाच्या ससान्याचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. वेदी सेवा करूंक आदार दिल्ल्यांचो आनी आल्तार भुरग्यांचो काळजांत हांव उपकार बावरता. आल्तार भुरग्यांचो अध्यक्ष जॉय आनी ताच्या मुखेलपणाखाल वावर केल्या सगळ्यांचो आनी तांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या सचेतकांचोय उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. गर्दनचो गोठो नेकेत्र घरान घर नातालां बेस्तांचे कॅरल्स तशेंच मिसा उपरांत आतां मोठें कार्य आसा करच्या ICYM सान्याचो तांचो काळजांत हांव उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन अध्यक्ष जॉयल डिसोजाच्या मुखेलपणाखाल आनी ICYMचे एनिमेटर्स मनिश्ट विन्सेंट पत्रावो तशेंच सुनील पिंटो हांचो काळजांत हांव उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. विन्सेंट पत्रावो ICYM एनिमेटर जावन आसलो आनी ह्या वर्सा प्रत्येक जावन तरबेतीक वचून परत आनी एक एनिमेटर्स तांकां सुनील पिंटो कित्याक की म्हळ्यार तरणाटे सांगता सर्ताव वेळाचो मनीस सुनील पिंटो तांकां मार्गदर्शन दिवचें वावर करचो ह्या गर्दनच्या गोट्या फाटल्यान तसो वावर सडीत जावन आसा आनी त्या देखून मनीस सुनील पिंटो की देव बरें करूं म्हणटा. बैल्यान लायटिंग केल्ल्या इवॉन डिसोजा तसो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. इगर्जेंत आनी इगर्जे बावरी नेकेत्रां घाल्ल्या आरोन डिसोजा एस्टर कंट्रोल्स ताचो आनी ताच्या सिब्बंदी वर्गाचो उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संभ्रमाक मुर्दोम मिसा आनी दान दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावरता आनी तांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या इतरा दुसरे मीस आनी दोतोर आसचे ना भुरग्यांनी वडांनी मानून घेवचे येवच्या इतरा. तशेंच फाल्यां ब्रेस्तार नातालां फेस्ताचो संभ्रम सांजेर 5 वरां मीस आसचे ना. तशेंच शुक्रारा सांजेर परत सांजेर 5 वरार मीस आराधन आनी हांगासर खुर्साच्या रिलिकेचे नोवेन आसचें ना. ताच्या बदलाक शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरारच सादें मीस आसतलें आनी ताच्या उपरांत खुर्साच्या रिलिकेचे नोवेन आमी हांगासर करतले. आमच्या पूर्ण शेताची कॅलेंडरां 2026 इस्वेची कॅलेंडरां येदोळूत आयिल्यांत ते देखून वाड्याच्या गुरकारणीन दरबस्त कॅलेंडर व्हरून तुमच्या वाड्यांतल्या कुटुंबाक हर एकल्याक भाबीत करूंक हांव तुमकां उलो दितां. मगोच्यानो या डिसेंबर म्हयन्याच्या 7 तारखेर गोवळी परिशदेक चुनावन चलोवन व्हेल्लें आनी ह्या चुनावणेंत आमच्या भिरगजेक नवी उपाध्यक्ष जावन परत मानेस्त शैला डिसोजा, कार्यदर्शी जावन मानेस्त रॉबर्ट डिसोजा विसोन आयल्यांत आनी तशेंच तांचे सांगाता आर्थीक परिशदाक मानेस्त ऑल्विन कोटिनो चुनाई संदो, मानेस्त जेरी कोटिनो चुनाई संदो, मनीस्त जॅक्सन साल्डाना नेमक सांदो, मनीस्त स्टॅनी डिकोस्टा नेमक सांदो हांकां हे विसोन आयल्यात. तशेंच वारोडो प्रतिनिधी जावन श्रीमती शांती फेर्नांडीस, शिकपा आडलत्या मंडळीचो सांदो जावन श्रीमती सुनीता रोड्रिगस,
आणि सर्व आयोगांचो संयोजक जावन श्रीमती नालिनी डिसोजा विसोन आयल्यांत हांचे सगळ्यांची विसोन गोवळी बापान मंजूर केल्या आणि नवी गोवळी परिषद जानेवारी 1 तारखेतावन अस्तित्वाक येता. त्या देखून ह्या नव्या गोवळी परिषदेचे सरसांदे 31 तारखेर येवच्या बुधवारा नव्या वर्साच्या सुरवात करतना त्या दिसा हांगासर येवन बसवणी करतली. उपाध्यक्षन तशेंच कार्यदर्शी हांगासर येवन तांचे फर्मान करतात आणि तशें सांगता आर्थीक परिस्थितीचे संदेय हांगासर तांचो हुद्दो स्वीकार करता. त्या देखून नव्यान चुनाई जाल्ल्या ह्या सर्वांक उल्हास पडयता, अभिनंदन पडयता आनी तांच्या मुखल्या वावराक आमच्या फिरगस कुटुंबांक हांव सर बरें मागता. मोगाच्यान ह्या नाताला फेस्ता संदर्भात मुर्दोम दिवन प्रत्येक जावन डोनेशन दिवन सभाजनांनी कुमो केल्ली आसा. तांची आतां नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मनदी बाप अश्विन कार्डोजा तांचे हांव मानाची वाद गजय म्हणून हांव उपकार मागता. नांव नाका म्हणून एका दानीन मादा तेरेजा वाडो 10,000 रुपये दान दिल्या तांचो उपकार भावता. नांव नाका म्हणून आनी एक दानी मादा तेरेजा वाडो 10,000 रुपये फुलां खातीर दिल्या तांचोय उपकार भावता. देव बरें कर म्हणटा. नोएल कॉड्रस आनी कुटुंबाची नित्यादर वाडो 5,000 रुपये. गॉडविन मोंतेरो आनी कुटुंबाची पवित्र काळजो वाडो 5,000 रुपये. प्रकाश लोबो लानफुल वाडो 3,000 रुपये. मेबल एस्कुटिनो सांजूद वाडो 2,000 रुपये. दुलसेन डिसोजा वेलंकणी वाडो 1,000 रुपये. सेवरीन फर्नांडीस लानफुल वाडो 500 रुपये. आनी हांगासर मुखार येवन वाती घेवच्यो. तशेंच आयचे दिसा आमकां भायर येताना केक वांटता ह्या नाताला फेस्ताची गोडसाण सागच्या खातीर आनी ही केक स्पॉन्सर केला जरोजा सारा कुटिनो सांजूद वाडो. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेसी म्हणून उपकार मागता. हाचे सांगता गर्दनाचो गोठो केल्ल्या ICOM सांद्याचो सचेतक मनेस्त सुनील पिंटो मदर तेरेजा वाडो आनी अध्यक्ष जॉयल डिसोजा तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेसी म्हणून उपकार मागता. ह्या फेस्ता संदर्भात मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां आतां वाचून सांगतना हांगासर मुखार येवन तुमच्या वाती घेजय म्हणून उपकार मागता. नित्यादर वाडो लॉयसन डिसोजा आनी एक नांव नाका म्हणून एक दानी. पवित्र काळजा वाडो जोसेफ आनी लुसी डिसोजा. गॉडविन मोंतेरो, रवीना फिलिप थावरो, उर्बन आनी निर्मला मेंडोन्सा, निलिशा आनी नेहा मेंडोन्सा. सांजूद वाडो याना कुटिनो, नोवा रिगन डिसोजा, जेरी कुटिनो आनी कुटाम 2 मुर्दोम. लानफुल वाडो डॉनस कुटिनो 2 मुर्दोम. अनिका रेबेल्लो, प्रकाश लोबोंग. मदर तेरेजा वाडो विल्सन सिक्वेरा, नाव नाका म्हणून 1-2 मुर्दोम. थॉमस कुटीन आनी कुटाम 1 मुर्दोम. जेसिंता डिसोजा 1 मुर्दोम. जोस्विन स्टॅनिस्लस आनी जॅक्सन स्टॅनिस्लस. मुर्दोम दिल्ल्या सर्वांचो उपकार भावरता. सगळ्यांकी देव बरें कर म्हणटा आनी बाळोक जेची आशिर्वादां दराळ मापान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांत वाळून दिवन मागता. मगच्यान विविध रितीन ह्या फेस्ता संदर्भी सेवा दिल्ल्या हर एकल्याचो जे कोणाचें नांव सोन गेलां जाल्यार हर एकल्याचो उपकार भावरता. प्रत्येक जावन पिरगस गोवळी परिशदेची उपाध्यक्ष श्रीमती शैला डिसोजा, कार्यदर्शी सुनील मॉरस तांच्या मुखेलपणा खाली जायतो वावर जाला. तांकां गोवळी परिशद सांद्यांक आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. तुमी दिल्ल्या सेवेक वावराक आनी बाळोक जेची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. निमाणें गीत गायत आसतना हांगासर बाळोक जेजूचो उमो आसतलो. त्या देखून कुमगाराक आयिल्ल्या प्रमाणे 2 लायनींनी मुखार येवचे. 2 कडेन मात्र हांगासर दाव्याक आनी उजव्याक मुखार 2 कडेन बाळोक जेजूचो उमो घेवचे. त्या देखून लायनीर मुखार येवन उमो घेवचो. ताचे पयलें फादर अश्विन कार्डोजा 2 शब्द तुमचे कडेन उलयतलो. ताचे उपरांत बाळोक जेजूचो उमो जाल्या उपरांत आमी भायर वेताना आमकां केक वांटतात. केक आमी खावन घेवची, आमीच गावची न्ही. मोगाच्यान एक उडको सांगाता जमलेल्यांक वांटचो आनी ह्या फेस्ताची गोडसाण आमी एकामेकाक वांटून घेवन आमी संतोश पावचो. ताचे उपरांत हांगासर रावचे. मोगाच्यान ICOMच्या मुखेलपणा खाल थोडो वेळ हांगासर सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा. त्या देखून हे कार्याक आमी रावचे. डॅन्स आसात, एक कॅरल खंतार आसा. ताच्या उपरांत औजी ड्रॉ आसा. धर्मार्थ तुमकां टिकेटी मेळटात, इनामां आसात. ताच्या उपरांत कॅरल्स कॉम्पिटिशनान जिखलेल्यांक
ताज्या उपरांत इतर कॉम्पिटिशन आमी हांगासर केल्लीं तातूंत जिखलेल्यांक इनामाय निमाणे हांगासर आमी वांटलेल्या त्या देखून आज हो संतोषाचो दीस त्या देखून थोडो वेळ रावन आमी सांगाता संतोष बघया संतोष आमी अनुभव करया एकामेका संतोष आमी वांटून घेवया त्या देखून परत तुमकां सगळ्यांक बागी नातालां फेस्त मागता ह्या फेस्ताची आशिर्वादां शुभाशय तुमकां समेस्तांक पाठयता देव बरें करूं. ह्या अवकाशा खातीर देव बरें करूं म्हणटा थोडो वेळ तुमच्या सांगात हांव उलोवंक आशेता. 2025 वर्साचें क्रिस्मस आचरण म्हाका श्रायनांत आचरण करची म्हूण आशा आसली. देवान आज सकाळीं आत्तुरांत थंयसर श्रायनांत मीस पेटोवंक आसलें आनी आज सांजेर क्रिस्मस हांगासर देवान फावो केलें. पूण 2 दिसां पयलें हांव तापान आसलो. कितें करचें म्हणून कळून नासलें. सा लॉरेन्साच्या मजतीन आनी ज्यू तादेव ताच्या मजतीन मागणें केलें देवा तुजी खुशी आनी आज तांच्या मजतीन हांगासर असर्यां घडलां. देवाक हांव अर्गां दितां. हो अवकाश ह्या संभ्रम देवाचो सद्द संभ्रम आनी देवाचो हो फेस्त संतोषान आचरण करून देवान म्हाका फावो केला आनी विशेश रितीन भलायकी नातल्यारी देवान आदार दिला ह्या खातीर जावं अर्गां. विशेष रितीन बाप अनिल आनी बाप लिओ ह्यो संतोष मनीस केदाळे एक ना एक एक्स्ट्रा काम करूनच आसतात. सेवा सर्वीस आनी एकामेकाच्या गरजांक पावचे आनी हॅप्पी पर्सन म्हणयत म्हाका केदाळे तांकां मेळटा खुशी जावचें कित्याक कालतें नेणटें काळीज तांचें थंय आसा. फादर तुमकां दोगांयकी विगार बापांक आनी फादर लिओ तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो अवकाश म्हाका तुमी फावो केला. तुमी म्हाका हांगासर येया म्हणटाना मस्त खुशी जाली कित्याक म्हजी आशा हांगासर येवंक 7 दीस जाले. आनी कॉयर कॅरल्स भोव सोबीत जालें. तुमी हर एक मांडवळ बारीक खुशी जाली म्हाका सिस्टमॅटीक आनी कितेंच घुसपट नासतना भोव सोबीत रितीन तुमी अभ्यास केला आनी उतरां वाचपाक म्हाका बारी सोबीत लागली वाचली रीत कित्याक म्हळ्यार तुमी प्रॅक्टीस केला अभ्यास केला खंडी जावन पाद्रापाचो भरपूर सपोर्ट आसा. 2 ताळयो पाद्रापाक दिता आसतना तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूंक विश यू हॅपी क्रिसमस. मे गॉड ब्लेस यू.